तो लोकां खातीर सातत्यात कंटिन्युअसली काम करता, मागीर हेवटेन आसूं किंवा तेवटेन आसूं लोक ताका निवडूनय दिता आनी ताकाच लागून हांव परत एकदां तेजी तोखणाय करता. बाबू भट केन्ना कसलो आशिर्वाद दीत सांगून ती बाबू भटान आशिर्वाद दिला. ओके, एनी हांव सुयश चिंतिता येता ते दीस हे मायकला खातीरय बी फुडल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत हे बरे दीस आसतले. मायकल लोबो बीजेपींतल्यान काँग्रेसीन गेल्या उपरांत म्हाका हरशी भंय दिसना, लोकांक हांव सांगता भियो नाका म्हणून. म्हणजे मायकल लोबो एकटोच गेलो खरो, पण परत येताना 8 जाणांक घेवन येयलो. एकटो गेल्लो आनीक 7 जाणांक घेवन तो परत बीजेपीन येयलो. ही तेजी पॉझिटिव्ह बाजू आसा. तो कन्विन्सिंगान कोणाक आयकना, ताणी कन्विन्स करप. ओके, मायकला कडल्यान शिकचें. आनी ओवरऑल म्हणजे कित्याक आमी सांगता कन्विन्स करप, नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, बट एखादी डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी पळयता की मतदारसंघातल्या एखादें काम लोकांक कन्विन्स करून बाबा कंपाऊंड फाटी घे फुडें घे म्हणपाक खूब कठीण, बट तो ते कन्विन्स करून पुराय कलंगूट मतदारसंघातली डेव्हलपमेंट फाटल्या कंटिन्युअसली 13 वर्सां खरोखरूच म्हणजे एक खूब बऱ्या पद्दतीन केल्या. सदानंद शेट तनावडे हिंगा येयल्लो आहा. हांव तेंच्या कडेन इतलेंच मागता की गोंयकारां खातीर जे आमी कितें करपाक जाय आनी स्पेशली for the people, especially our youth who are there, who are aspiring so many things. They are all dreamers. जे स्वप्न तेंचे मनान आसा, whether they are jobs, business oriented, so many other things. ते पूर्ण करपा खातीर आमी सगळे जाण वावुरता आनी मुख्यमंत्र्याचे गायडन्स आसता. मुख्यमंत्री स्वता आपूण तेंकां मेवता, तेंकां गायडन्स दिता, हेल्प करता. इवन तनावडे सर तेंकां हेल्प करता. हांव मागता हें काम आमी फुडें व्हरया आनी वी आर ऑल देर विथ यू.